नमस्कार. पळया प्रुडंट खबरो. उत्तर गोंयांत 20 मतदारसंघांनी काँग्रेसीचे 64 इत्सूक उमेदवार, 35 शॉर्टलिस्ट. काँग्रेसीचे सिटींग आमदार आसात थंय तांचेच नाव. पणजे एकलोय ना, मांद्र्याक गर्दी. परवरे मोला कडच्यान पणजे हायवेचेर प्रचंड ट्रॅफिक जॅम नित्याचेच. देशी टुरिस्ट वाडिल्ल्यान परिस्थिती सापूच वायट. परिस्थिती पुलिसांच्या हाताभायर. जीसीझेडएमएच्या मिटिंगेत शेक पॉलिसी पास जावंक पयलींच पावलीच ना. पास करचे पयलीं ऑथॉरिटी बीचाचे कॅरिंग कॅपॅसिटीचेर करतली इन्स्पेक्शन. 23 नोव्हेंबराक देशभर फार्मसी बंद. गोयचे फार्मसीवाले वांटेकार वखदांचो ऑनलायन सेल बंद करचो. सरकार कांयच एक्शन घेना म्हणून बंदाचो उलो. आनी बेतोड्या निरंकालचे वानर मारे पावले. पणजे वुमन्स कमिशन, चायल्ड वेलफेअर कमिशनाच्या ऑफिसरांनी गाराणे. मोडिल्ले घर उदक जाग्यार घालात, सरकाराकडे मागणी. उत्तर गोयच्या 20 मतदारसंघांनी काँग्रेसीकडेन इत्सुकांची 64 नांवां आयल्यात. उत्तर गोय काँग्रेस कमिटीन 64तली 35 नांवां शॉर्टलिस्ट केल्यात. ज्या जाग्यार काँग्रेस आमदार आसा थंय तांचेच नांव आयलां. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण पणजे खातीर काँग्रेसीकडेन सध्या एकूय इत्सूक ना. मांद्र्या सच्चे भशेन इत्सुकांची गर्दी पडल्या. ट्रॉजनान सालिगांव सोडून हळदोण्या काँग्रेस उमेदवारीक नांव दिलां. पळयात रिपोर्ट. काँग्रेस उमेदवारांची लिस्टां मागोवपाची पद्दत वर्साचीच. मात निमण्या तिकिटा वयल्यान पक्षांतूच जाणट्या नेणट्यांचो वाद. उमेदवार थारावपाची काँग्रेसीची ही फाटली कितलेशेच वर्सांची परंपरा. मतदारसंघांचे ब्लॉक उमेदवाराचे नाव तालुका समितीक धाडटात आनी उपरांत तालुका समिती ती नावां प्रदेश काँग्रेसी कडेन पावयता. हे फावटची पद्दत. उत्तर गोंय काँग्रेस समितीन प्रदेश काँग्रेस समितीक शॉर्टलिस्ट करून लिस्ट धाडलां. तातूंत कोण कोण आसात ते पळयात. पणजेक काँग्रेसीक उमेदवारूच मेळूंक ना. मांद्र्याक खलप, सचिन परब, सोपटे, बागी बागकार सच्चे भशेन कॅन्डिडेटांची लायन. संगीता परबाच्या नांवाचेरूच चर्चा जाल्ली. पेडणे बाबू आजगांवकार आनी आनीक दोग. साखळे प्रताप गांवांत सुनीता वेरेकार, धर्मेश सगलानी. कळंगुटे आग्नेल फर्नांडीस, जोसेफ सिक्वेरा. सांतांद्रे धाकू मडकयकार, फ्रांसीस सिल्वेरा आनी आनीक एक. धाकू मडकयकारान फाटले वेंचणुकेत काँग्रेस तिकिटाचेर पिरोळान वेंचणूक लडयल्ली. हळदोणा ट्रॉजन डिमेलो, अमरनाथ पणजेकार आनी आनीक दोग. ट्रॉजनान सध्या सालिगांव सोडून हळदोणा उडी मारल्या. मये सुनील कवठणकार, आनंद नायक आनी आनीक 2 नांवांची चर्चा जाल्ली. थिवी निलकंठ हळणकार आनी आनीक 2 जाण. दिवचले मनोहर शिरोडकार आनी दिलीप धारगळकार. सांताक्रूज, सालिगांव, म्हापसा, शिवोले, परवरे, पिरवळ ह्या मतदारसंघांनी 1 ते 3 अशीं नांवां शॉर्टलिस्ट जाल्यात. पर्ये, वाळपय, कुमारजुवा आनी ताळगांव काँग्रेसीच्या सिटींग आमदाराचेंच नांव आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. परवरी मोला कडच्यान पणजे मेरेन हायवेर फाटल्या कांय दिसांसावन प्रचंड ट्रॅफिक जॅम चल्ला. एका वटेन पुलाचें काम, दुसऱ्या वटेन घे म्हणून टुरिस्ट. लोक विटल्यात. शुक्राराय तेंच. सकाळी सुरू जाल्लो ट्रॅफिक जॅम दनपारां उसरां मेरेन उरलो. म्हापशेच्यान पणजे येतल्यांक नाका शेवट. ट्रॅफिक पुलिसांक हायवेचेर देंवून सुद्धा परिस्थिती जाय तशी जाग्यार येना. तातूंत गाडयो एकामेकाक लायिल्ल्यान आनीक कास्की जावा. ट्रॅफिक ल्हव सुटल्या उपरांत घेतिल्ली ही ड्रोनाची व्हिज्युअल्स. ब्लॉक जाल्लो तेन्ना वचपाची माणसुकी नाशिल्ली. NH-17 हो ट्रॅफिक दिवाळीची सुटी सुरू जायत सावन फाटल्या कांय दिसांनी असोच आसा. 9 भायर सरिल्लो म्हापशेकार 10-10:30 पणजे पावता. 20 मिनटांच्या अंतराक वर 1.5 वर लागता. देशी टुरिस्टांचो आंकडोय बरोच वाडला. शुक्रारा सकाळी जाम जाल्लो ट्रॅफिक निवळटा म्हणल्यार दनपार जाली. म्हापशेच्यान पणजे येवपी ट्रॅफिक आनी पणजेच्यान म्हापशा वचपाच्यो दोनूय सायडीन परवरे गाडयांच्यो लायनी. हांव येयला कळंगूटच्यान आनी हांव सुटलेलो 12:45. सो हांव कळंगूटसून कांदोळेसून हांगा येयला. बेतीन येयलो. बेतीनच्यान गाडयो वयर सोडल्यो आनी आमी परवरच्यान आतां 3 बिल्डिंग कडल्यान भितर सरोन रानांतल्यान खंयच्यान तरी भितर सरोन भायर सरता साई सर्वीस कडेन भायर सरल्या. आतां कितली जाली टायम? आतां टायम जाला 2:45 जाले.
या आयतूच जाला काय 2-3 दीस हे आता हे दोन दिवाळी जाल्ल्याक चालू हा डेली तशें आसा डेली तशें आहा दिवाळी जाल्ल्याक चालू हा जेवण जावंक ना अजून जेवण हांव 3 दीस जाले हांव शीत म्हणटा तें ताटोन घेवकूच ना जेवण जायत ना केन्ना आमलेट पाव नाल्यार केन्ना भाजी पाव बी ह्या दिसांनी आमच्या ह्या गोंयांत ट्युरिस्ट सिजनाच्या कारणाक लागून दिवाळी वेकेशन चड ट्युरिस्ट येयला लागीं लागीं स्टेटाचे लोक ट्युरिस्ट जायते जाण येयल्या स्पेशली गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका गाडयो चड वाडल्या गोंयांत सिटीन आमी जायतो प्रयत्न करता की गाडयांचे मुवमेंट सारको जावपाक पार्किंग नो पार्किंगान बी लायता ते आमी इमिजिएटली क्लेम करता गाडयो बिडयो आनी आयज मातसो पर्वरी त्या सायडीन एक व्हडलो बंद पडलेलो कंटेनर ताका लागून मातशी ट्रॅफिक मातशी पर्वरी सायडीक जॅम जाल्ली पण आमी प्रयत्न केला आमचो कंटिन्युअस आमी ऑन गार्ड आसा आमचे ट्रॅफिक पुलीस रावंड द क्लॉक आसा आमी मॉनिटर करता ट्रॅफिक आनी ट्रॅफिक चलता फुडें शुक्रारा सकाळी ट्रॅफिक जाम जाल्लो तो दनपारां 2:30 जाली तरी जाग्यार येनाशिल्लो ट्रॅफिक पुलिसांक मोठ्या प्रमाणात रस्त्यार देवचे पडले वर्स जाले पुलाचे काम चल्लां अजून वर्स तरी वतलेच आता ही परिस्थिती डिसेंबरांतली परिस्थिती येवजिल्यारूच नाका जावपाची ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट घेऊ एक ब्रेक.